अजून आहा म्हाका उमेद हांव खंयसर जायना जाल्यार लागून धांवन वचपाचो आहा म्हणजे कोणें निदान लागून फोन केलो जाल्यार हांव रेडी म्हणटा चल कांताराक. म्हाका दिसता तुजी ही उतरां आयकून आमचे जे नवे तरणाटे आसात तांकां आनीकूय उर्बा येतली. वय वय फऱ्यांची येवंकूच जाय आनी आमच्या भुरग्यांनी आमची लायन आहा ती चालू दवरूंक जाय आनी वयर काडूंक जाय आमची कोंकणी भास. आदीं दादले फकत ऑफिसान वचो बायलो शेतां जोतां कसो गोंया पळयतेल्याक काय बरें दिसतो. आतां ऑफिसान बायलांचो कसो हें पळोवन दादलो जाला पिसो देखून संवसार जावंक पावला वसो. ऑफिसान चालू जाता लायन चेडू म्हणटा ओके फायन डार्लिंग माय हार्ट इज योर्स एंड योर हार्ट इज मायन. Everything is moving fine with a glass of rum and wine. Got up out to जातात nine. झेवियर बाब, खरेंच तुमचे बरोबर उलयतां तुज्या लागच्यान आमकांय थोडे अनुभव मेळो सारके जी गजाल तुजे थंय घडल्या अशी कितें तुका उगडास आसा की जाचे उद्देशी आमकांय थोडी भोव उर्बा येतली. हय आमकां तेन्ना उर्बा आसली धाकटे भुरगीं आसले न्हू आमी उर्बा आसली तियात्र काडपाक सो एक हांवें तियात्र काडलो. एक फादर अलोशियस माजरेलो तेणें पयलें मीस म्हटलेलें आनी तेजे मिसाक आमी तेजे मानाक एक तियात्र काडया म्हूण फुडें सरले सगळे आमचे गांवचे भुरगे सगळे हें प्रॅक्टीस मारलो सगळे मारले 15 दीस म्हणून जाल्यार गमलें म्हाका तेजें कांतारूच ना तेजे मानाक म्हणचे पयलें कांतार तेजें आसूंक जाय आसलें. हांवें 15 मिनटांनी तें कांतार घोडलें बसयलें आनी हांवें पयलें कांतार म्हटलें तेजें. झेफिरीन बाब, तुज्याय जिविताची थोडी भोव कथा आमी आयकता आसतनाच तुज्या कुटुंबा वयर थोडो भोव नियाळ केल्यार बरें दिसपाचें. आनी तुजो गांव खंय? तेवतन बाब हांव गांवान चिंचोणीचो ओके आनी वाडो जावन आसा दांडे वाडो. आनी म्हजी फामील म्हणजे हांव म्हजे एक चेडूं आसा आनी एक चेडो आसा. चेडवान MSc केल्या आनीक चेड्यान BMS केला. आतां ती आपल्या सिरिसेक लागली आनी बायल टिचर आसा. म्हणटच तांकां तुजे गूण आयल्यात भुरग्यांक आयल्या. म्हजे जेजूक म्हजी नातालांची भेट तांकां हांवें नातालांचें कार्ड म्हणून स्पेशल कंपोज केलें आनी तेमी तें एकदम बरें म्हणलां. तें तूं कोणाचें आयकूं येता स्वादी कांतार म्हणलां. झेफिरीन बाब, तुज्या जिवितांत अशी कितें कथा घडल्या जाच्या उद्देशी ह्या पालकाचेर तूं पावलो? पालकाचेर येवप म्हणजे मनशाचो शॉक. हांव पालकाचेर आयलां कित्याक म्हाका जाय आसले भुरगे आमचे गांवचे भुरगे एक्टींग करता तूं म्हज्यान कित्याक जायना? आमचे गांवचे भुरगे कंपोज करून कांतार म्हणटा म्हज्यान कित्याक जायना अशें करून. आनी पालकार आयल्या उपरांत खंय तरी तूं निराश जालो केन्ना तरी? जरूर तेतन बाब सारकें आनी देखूनच हांव ती उगडास कॅसेट काडूंक पावलो. आनी तूं आयज तूं ती उगडास कॅसेट घालीत जाल्यार एक म्हज्या जिवितान घडणी घडली. देखूनच हांव ती घडणी सगळें सुटावें करूंक हांवें ती कांतारां घडली. आनी तेन्ना म्हाका आमचो झेवियर बाब आनी मायकल बाब मेवले आनी आमी ट्रियो घडलो. आनी खरें म्हणटा ती म्हजी कथा म्हज्या जिविताची कथा आनी ते उगडास कॅसेटीर मेवता. हय, म्हणटच आमी आतां उगडास कॅसेट आयकुची पडली. तूं आमकां कांयच सांगचो ना? सांगचो ना म्हणजे जाणाय तूं की आमी ल्हान आसतना कितें कितें तरी जाता. आनीक म्हज्या जिवितान अशें जालें की म्हाका कोणें तरी फोर्सार केलो काजार जावंक. पूण माय न्हय आनीक त्या चेडवांनी फोर्सार केलो. तेंच सांगता तुका ते कॅसेटी तुवें कांतारां आयकत जाल्यार तुका गमतलें. पूण थोड्याच दिसांनी फुलटी मारली. ती फुलटी मारली ती म्हज्या काळजाक बसली. कित्याक हांवें ना म्हटलेलें तरूय आसतना तुमी म्हाका हां म्हणून घेतलें आनी म्हजेर घाल्ली म्हणून तें सगलें आमी त्या उगडास कॅसेटीर दाखयलां. आनी तेवतन बार म्हाका दिसता हांव नको पूण ही म्हजी काणणी. झेफिरीन बाब, हांव तुमकां हात दितां देव बरें इतल्याच खातीर की जे उल्हास तुवें भायर काडल्यात तातूंतल्यान एक गजाल म्हाका दिश्टी पडटा. ती म्हटल्यार जे भाशेन तुवें उगडास कॅसेट काडली तेच भाशेन कोंकणी पालकाक
वेंग मारलेले जायते जाण आसात जाणे आपलो एकूच आल्बम काडलो, एकूच कॅसेट काडली आनी ते नाच जाले. Correct. तेवूय अशेंच दुकान भरोन तिडकीन ताणें कॅसेट भायर काडल्या आनी ते नाच जाल्यात. सारकें देवतन बाब सारकें. हांवें काडली पयलें उगडास. उगडास म्हणजे कितें, तुवें सदांच उगडास व्हरूंक जाय. देखून ते कॅसेटीचें नांव हांवें दवरलें उगडास. आनी ते कॅसेटीचेर हांवें एक कांतार म्हणलां. मागीर उपरांत हांवें काडले म्हजे काळजाचे उल्हास, कित्याक ते एक एल्बमान म्हजे उल्हास काबार जावंक ना. सो दुसरें काडलें आनी मागीर मातशें समाधान जाल्लो. म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स तुमकां पळोवन खरेंच खुशाल आसात. आनीक एक ट्रिओंतलो धाकटोसो झिरो घेतन बाब. पळोवयात भावांनी उलयतना तुमी. आदले थोडे भोव आमचें जें दायज आसा, आमची गिरेस्तकाय आसा, ताचो आमी उगडास कोत्ता आसतना आमकां आगळी वेगळी खुशालकाय भोगता. आनीक हीच खुशालकाय जे कांतार तुमी आतां म्हणटा आसतना दिश्टी पडटाली. तर पालकाचेर जो तुवें वावर केला ताचेर थोडो भोव. पळय तेवतन बाब, पयलो हांव एमिसराचेर तियात्र घालूंक लागलो, खेडतियात्र घालूंक लागलो. हांवें 3 खेडतियात्र दिले. पयली शिरापाचें गोंय, दुसरो खरो मोर्तिकार आनी तिसरो भाव भयणीचो गूट. आनी ते उपरांत म्हजें एड्युकेशन हो शिकोवप जालें. आनी तर म्हाका गोंयांत तितली बरी नोकरी मेळोंक ना, देखून हांव बॉम्बे पावलो. पूण बॉम्बे तुवें तेन्ना त्या काळांत जायते तियात्र चलताले. जेरोल हांवें 3 तियात्र बरोवन व्हडले सगळे आमचे बॉम्बेचे प्रोफेशनल आर्टिस्ट, सी आल्वारीस, आल्फ्रेड रोज, रिता, बापिटे, रॉफेलिया, बेटी फन, सेबी कुतिनू, सगळे चेपडे प्रेम कुमार आसलेले तितल्यांकूय घालून हांवें तियात्र दिल्यात. आनी पयलो तियात्र हांवें दिला तो आंगाना म्हणून. तो आंगाना म्हूण हांवें पयली एक स्टेज घातली. तर तो हांवें जायते कडेन तियात्र घालो. 7-8 स्टेज्यो त्यो त्या तेंपार आसताल्यो. थोडी हॉलां आसतालीं. ते सगळे हॉलांनी सगळे बॉम्बेचे प्रोफेशनल आर्टिस्टांक घालून हांवें तियात्र दिलो. ते उपरांत हांवें एक चिंतूंक नासलें म्हणून दिलो, सगळे प्रोफेशनल आर्टिस्ट घालून. मागीर उपरांत हांवें कितें केलें तियात्र गोंयांय हाडलो. आनीक तो बॉम्बे हिंगा धामाम पयलेच फावटी म्हाका दिसना कोणें तियात्र धामाम वयलो म्हणून. कित्याक हांव म्हजी एका फ्रेंडाचे वळखेंत, फ्रेंडाचो भाव थिंगा त्या इस्कॉलांत काम करी आनी ताणें म्हजो तियात्र व्हेलो. ताचो नांव डायगो म्हणून, तो डायगो डिकोस्टा. सो आनीक तो तियात्र हांवें केलें, तो गोंयांय हाडलो. आनी हांव नको तुमकां खबर आसा जाल्यार फ्रांसीस दे तुयें आयज नांवलौकीक ते पालकार आसा, तो व्हडलो आर्टिस्ट जालो वता हांगा. पूण ताका पयले फावटी स्टेजीर हाडला तो हांवें. आमचो तियात्र कोरगांव आहलोलो. कितें हांवें केलें तर आमचो एकलो आर्टिस्ट खंय बस स्टॉपार रावतालो आनी वो फ्रांसीस दे तुवें ते वटेन वेतालो. सो ताणें आमच्या आर्टिस्टान सांगलें खंय की आरे आयज आमचो तियात्र आसा. सो फ्रांसीस दे तुवें ताका विचारलें खंय आपल्याक चान्स पडटलो. सो ताणें सांगलें खंय तूं यो आनी पडे आनी विचार आमचे डायरेक्टराशी. सो तो आपलें कितें एक जाडी कितें घेवन आयलो आनीक पळय तेवतन बाब तुका खबर आसतली, एक नव्या आर्टिस्टाक तूं प्रोफेशनल पालकार हाडटा म्हणजे तुका जायती करेज आसूंक जाय. सो हांवें आनी हो तियात्र कोरगांव जाल्लो. तो हांव भिवंक ना, कित्याक लोकूय समज तूं गांवचो. सो हांवें म्हटलें हेका पळयतलो कितें आसा दिवंक नवो. जरूय तर आमी तरी नवे आर्टिस्टांक दिना जाल्यार कोण दितलो. आनी प्रोफेशनल आर्टिस्टांक कोण दिना जाल्यार कोण. आयज काल कितें आसा
थोडे बॉम्बेचे आदले असलेले ताका नाका आसलेले नवे आर्टिस्ट आयलेले पालकार देखून म्हाका दिसता आमचे बॉम्बेचे आर्टिस्ट कमी जाल्यात जरूय तर बॉम्बेच्या आर्टिस्टांनी आमकां चान्स दिलोलो जाल्यार आयज बॉम्बेचे तियात्र मोडचे नासलेले तो हो फ्रांसीस ते तुवें आयलो म्हजेशी आनी हांवें म्हटलें बाबा तुजें कांतार म्हणून दाखय म्हाका सो ताणें बाबडे म्हटलें बरो म्हणटा कांताराचो म्हाका तितलो उठना आनी हांवें म्हटलें बाबा कांय प्रॉब्लेम ना तूं मूळ हांगा कांतार आनी तुजें तरी बरें गेलें जाल्यार मागीर हांव सांगतलो तुका फुडें वचोंक नाका तें सो हाणें म्हणलें उपरांत लोकांनी 2-3 पावटी आपयलो पूण तोवूय तेच गांवचो सो आपयलो म्हाकाय बरें दिसलें म्हणजे पळय एक आर्टिस्ट कांतार बरें जालें की ना तुजो तियात्रूय उठटा तर हांवें सांगलें बाबा कांय ना तूं यो म्हापसा आयलो म्हापसांत म्हाका तितलें ताचें लागोंक ना पूण म्हटलां ताणें वायटूय वचोंक ना तर हांवें म्हटलें बाबा तूं म्हजो तियात्र आहा थंय सर तो मागीर ताणें मारगांव आयलो मारगांव ताणें ताच्या कांताराक लागून म्हजो तियात्र वयर सोडलो चलो आनी मागीर म्हजे जालेले कडेन हांवें ताका तियात्रांक घातलो आनी आयज फ्रांसीस दे तुवें म्हटल्यार सगळो लोक वळखता पूण जिमिक्स ट्रू म्हटल्यार चडसो कोण वळखना पळय हें सगळें बरें आसा आनी की एक बरी गजाल कारण कोणाकूय हात दिवन वयर काडप तितलें सोंपें न्हय सारकें. बो अवघड तरी आसतना जो तुमी हात दिला जो तुमी सांगात दिला खरेंच उसल्या मोलाचे तुमचे विचार हे विचार फुडें वता आसतनाच कॉमेडी कांतारांचेर तुमचो कितलो पासून विश्वास आसलो आमची कॉमेडी कांतारां म्हणजे कितें आमची सारकी कॉमेडी ना सेमी कॉमेडी म्हणूंक जाता तुमच्यांनी म्हणजे आमी एक बरें कांतार घडटा उठ्ठे अशें आनी ताचेरूच नाचप करता पूण आमची डिसेंट कांतारां लोक 2 फावटी लेखून पोत्ते आपयतात म्हाका उगडास आहा सांता क्रूज आमचो तियात्र जालो आनी तो म्युजिकल शो आसलेलो सो आनी सांता क्रूज आमी ते सुवातेर केन्नाच स्टेजीर म्हणून चडोवंक ना एका हॉलांत तो सो तो कंपेरींग करता ताणें सांगलें आतां तुमकां मादर त्रेजा वयर जिमिक्स ट्रू सांगतले म्हणून लोकांनी जिमिक्स ट्रूचें नांवच आयकून ताळयो मारल्यो सो हांवें म्हज्या पार्टनरांक सांगलें पळय सुरवात बरी जाल्या आनी एंडूय बरें जावं दी म्हूण आनी बरेंच सुरवातूय बरी जाली आनी एंडूय बरें जालें पूण हांव नोको जालो आमकां ते गांवचो लोक अवकता म्हणून आनी तेवतन बाब दुसरी खोशेची म्हाकाय खोशी भोगता ही खोशी भोगता हांव जाणा आमचे गोंयांत आमी तितले फेमस ना पूण आमी बॉम्बे आमी स्टेजीचेर येतानाच लोक ताळयो मारूंक लागता खरेंच झेवियर बाब जेफरीन बाब तुमच्या सांगाताक थोडो वेळ सारलो काळीज आनीक मन खुशेन आनी उर्बेन भरलें आमचें आनी हांवें तर चिंतूंकच ना अशी पद्दतीन आमची भेट जातली म्हूण आनी म्हाका दुबाव ना आमचे ऑडियन्सूय खुशाल जातले झेवियर बाब तुजो मोलादीक वेळ तुवें आमकां दिलो आनीक आमच्या सांगाताक तुवें सारलें खरेंच तुजी खुशालकाय तुवें आमकां दिल्या तशेंच जेफरीन बाब तुकाय हांव चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा ह्या माणका मोतयां कार्यावळींतल्यान म्हाका भाग फावो जालें एक फामाद ट्रिओ जिमिक्स ट्रिओ लोकां मुखार हाडूंक आमचे बरोबर मायकल ना कांयच परवा ना तरी आसतना ह्या दोगांनी जेफरीन आनी झेवियरान सगळें सांबाळलें ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडिया